आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक मिनाखण तसेच एडपी गोरवां आणि हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली। अनियंत्रित मिनाखणीच्या व्यवसायाक लागून शेती व्यवसाय काबार जाला। लागीं 25,000 एकर जमनीची सुपीकता नष्ट जाल्या। फुडाराक मिनाखणीक लागून शेतां पडींग सोडची पडटली म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायली। मिनाखणीक लागून शेतां काबार जाता म्हूण कितलीशींच निवेदनां दिल्यात, मात अजून मेरेन सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना। पंचायत लेगीत मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेतकारांनी केला। मये परिसरात जे मायनिंगचो दुष्परिणाम जालो त्याचे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा आणि हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना। आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली, पूण आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टर वालो थंय येवपाक तयार ना। इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनी शेत करपाची परिस्थिती ना। साधारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आतां अंदूक पडींग जातली हो आमकां भंय दिसता। कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली, आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली, पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना। आमी पयशे दिवपाक तयार आसा, मशिनरी सगळ्याच दिवपाक तयार आसा, म्हणून मशिनरी घालपी कोणूच ना। जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला, पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर आसले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवना। आतां आमी करप कितें? कोणा कडेन वचप? रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता, कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना। आतां आमी करप कितें? तर आमी आतां सरकाराचेर हें दवरता आणि आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना, कित्याक आनीक आमकां पर्यायूच ना फुडें। तो जो पर्यंत शेतां आमची पुर्ववत जायना तो पर्यंत आमचे पूर्ण पिकाचे पयशे आमकां दिवचे आणि जेन्ना शेतां सारकी जाली त्या मेरेन आनी तुमी नुकसान भरपाई नाका आमकां आणि तुमचें कांय नाका। कितके हेक्टर आसा ते? जवळ 25 हेक्टर एरिया आणि कितके डिपेंडंट जवळ 150च्या वयर डिपेंडंट आसा। मयेची ग्रामसभा आणि आमी हे ग्रामसभेक फाटले ग्रामसभेक आमी आमचो ठराव मांडलो वगैरे म्हणून तो वेदांतचो जो आमी करप थंय इलिगल एक्टिविटी चालू जाल्ल्यो कितें जी इलिगल एक्टिविटी आहा न्ही कंपनीन आमकां पंचायतींतले कारवाई करची आनी ती जी इलिगल आहा ती डॅमेज करची म्हणून। पण आयज मेरेन आमकां अशा पंचायतीन तेजेर कितेंच कारवाई करूंक ना। आमी सॅटिस्फॅक्शन कर सांगलेलें तेच करूंक ना तेंच्यांनी। आतां फक्त कंपनी बेनिफीट कसो मेळ्ळा एक आमची पंचायत कितें तेजेर कारवाय करना। आयज जर पंचायती कितें ना कितें रेवन्यू ड्रॉ जालो आयज कोटयांनी पयशे ते खर्च करता तेन्ना आमी ग्रामसभेक आमी ग्रामसेवकाक आमी विचारूंक गेल्या जे आमचे तुमी जे आमी कंप्लेंट केल्ले न्हू ते कितें केल्या। जर आयज आमचो तेंचो विशय आमचो जर तुमचे सॉल्व करूंक ना जाल्यार आमकां फुडें पंचायतीच्या गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।